नमस्कार येवकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। कोविड मुक्त वाठारांनी उद्देग व्यवसाय उक्ते करून लॉकडावन वाडोवपाची तयारी। गोंयाकय आंतरराज्य पावड्यार लॉकडावन वाडोवन जाय। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बसका। मायनिंग सुरू करूंक पत्र व्यवहार। पालिका महापालिका वाठारांनी मार्केट कॉम्प्लेक्स मॉलां सोडून गोंय भर म्हालांची स्टँड अलोन दुकानां उक्तीं। मात सोशल डिस्टन्सिंगाच्या बारा। सलून्स, स्पा, मसाज पार्लर, बार, रेस्टॉरंट बंदच। तारवटींक क्वॉरंटायनाची सगळी तयारी जाल्या। मरेलावेल्या तारवटीची टेस्ट जाली। हेर दोनूय सरकाराची कार्यपद्दत मानूक ना तयार। तारवटीच्या पेड क्वॉरंटायन फॅसिलिटीचो प्रस्न। ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्युटी म्हूण कारवारा सावन गोंयांत येतात 12 जाण। येता तशे परत वतात। जागृत काणकोणकारांनी केलो बोवाळ। आमदार म्हणटा चोर वांटो नात। आनी केळवाड्यां 70 पिकता तरेतरेचे भाजयेचे मळे। म्हाल घेतले हॉर्टिकल्चर महामंडळाची मळेकारांक परवडना उधारी। सांग्यार उसकारांक अजून ना उसाचो पेमेंट। सरकार पातीशेर। कोविड मुक्त वाठारांनी राज्यांतर्गत उद्देग व्यवसाय उक्ते करून लॉकडावन 3 माया उपरांत वाडोवपाची तयारी। आंतरराज्य बस, ट्रेनी, फ्लायटी बंदच। लक्झरी एंटरटेनमेंट बंद। मास्क, सोशल डिस्टन्सिंग खर करून अर्थीक गतिविधी जाग्यार हाडपाचो प्लान मुख्यमंत्र्यांनी प्रधानमंत्र्या मुखार उक्तायला। प्रधानमंत्री मोदीची सकाळी मुख्यमंत्र्यां बरोबर विसी जाली। गोंयाकय आंतरराज्य पावड्यार लॉकडावन वाडयल्लो जाय। मुख्यमंत्री म्हणटा मायनिंग सुरू करपा विशीं खंय प्रधानमंत्र्याक बरयलां। बट आज वेगवेगळ्यो स्टेट्स आपल्या परीन उलयल्यो। ज्यांच्यांनी उलयले तांचे बऱ्याच जाणांचें म्हणणें आसा की लॉकडावन शूड कंटिन्यू। आमी बी आमचें रिकमेंडेशन जें आसा हें लॉकडावन कंटिन्यू करचेलें म्हटलां। जरी आमी आज सुस्थितीत आसले, आमच्या कडेन आज एकूय केस पॉझिटिव्ह ना जाल्यार सुद्दां लॉकडावन कंटिन्यू करचें। कारण इतर आमच्या सायडीक आशिल्ली महाराष्ट्र आनी कर्नाटक ह्या दोनूय स्टेटींनी डे बाय डे कोविडचे पेशंट वाडत आसा। त्या खातीर आमच्यो बाउंड्रीज 3 तारखेच्या उपरांत सुद्दां सील आसच्यो। ह्यो कितल्यो तारीख पर्यंत आसतल्यो ही जी सेंट्रल गायडलायन येतली त्या गायडलायनीच्या नुसार आमी फॉलो करतले। 3 तारखेच्या उपरांत आनीक कितें रिलॅक्सेशन येतलें हें आमकां पळोवचें पडटलें। बट विदीन द स्टेट इकॉनॉमिकल एक्टिविटी शूड गो ऑन। ह्या बाबतींत आमी आमचें रिकमेंडेशन दिलां। बट बाय मेंटेनिंग द नॉर्म्स ऑफ कोविड-19 सोशल डिस्टन्सिंग आसतलें, सॅनिटायझेशन आसतलें, हे सगळे नॉर्म्स आमी सगळ्यांनी सांबाळपाक जाय। मायनिंगाच्या बाबतींतूय लेटर जें आसा हें PM, HM आनी मायन्स मिनिस्टर हांकां बरयलां की तांच्यांनी जाता ते जर आमकां रिफॉर्म्स ह्या बाबतींत घेवप शक्य जाले आसत जाल्यारय आमकां इकॉनॉमिकल एक्टिविटी जी आतां फक्त टुरिजम बंद पडल्या उपरांत मॅक्झिमम मायनिंग सुरू जावपाक जाय। ताच्या खातीर आमचो प्रयत्न आसा की मायनिंग बेगिनात बेगीन सुरू जावचें। हाच्या खातीरचें लेटर आमी ऑलरेडी मायन्स मिनिस्टर, PM आनी HM ह्या सगळ्या जाणांक ह्या खातीर बरयल्लें आसा। पालिका महापालिका वाठारांनी मार्केट कॉम्प्लेक्स मॉलां सोडून ग्रामीण आनी गोंयभर म्हालाची दुकानां उक्तीं। केंद्राच्या वावट्या उपरांत गोंयांतय गांवां शारांनी म्हालाची दुकानां सकाळ सावन एक उगडूंक सुरू। म्हयन्या उपरांत दुकानाचेर वर्दळ। थोडे कडेन झुंड्यो, थोडे कडेन मार्किंग करून शिस्त। सलून्स, स्पा, मसाज पार्लर, थिएटरां, बार, रेस्टॉरंट, खेळा कॉम्प्लेक्स, स्विमींग पूल, जिम बंदच। After almost 1 month that we are on lockdown, now Center has said that we can open up the stores. So we are just trying to maintain our hygiene and according to protocol we have put all this 1 meter spacing circles. And tomorrow hopefully everything goes well and we can open our stores. त्या लोकांनी सगळ्या घर उचलून करून दवरला न्हू म्हणून तांकां आमकां येवन म्हणटा प्लास्टीक द्या आमी कितें करतले म्हणून आमकां येवन म्हाका पच्चो पडला
आमी आयज हाफ शेड्यूल करून लायन करून आमी दिता फर्स्ट. तारवटींक क्वॉरंटाईन करपाची सगळी तयारी गोंयांत जाल्या. मरेला वेल्या तारवटीची टेस्टूय जाल्या, सगळे नेगेटिव्ह. मात कर्णिका आनी आंग्रिया क्रूजवाले सरकाराची कार्यपद्दत मानूक तयार नात. सगळ्यांची कोरोना टेस्ट जाल्या म्हूण आदी म्हायती मेळिल्ली ती खंय सारकी न्ही अशेंय मुख्यमंत्री मिडिया कडेन उलयला. तारवटीचे पेड क्वॉरंटाईन फॅसिलिटीचो प्रस्न उप्रासला. बीजेपीचोच एकलो आमदार म्हणटा तारवटीक खंय फुकट क्वॉरंटाईन करचें. तर तांच्यांनी आपलें हॉटेल फिक्स केलां, गव्हर्मेंटान म्हणजे एप्रूव केलां आमी ते क्वॉरंटायन सेंटर म्हणून घेवपाचें, तांकां दवरपाचें. हें मारेला शिपीच्या बद्दल फायनलायज जालां. उरता उरलो रिगार्डींग द कर्णिका शिपी वयल्या मेन जाच्या कडेन आमी त्या शिपीचो जो मेन एजंट ओनर जो कोण आसा तो आजून तांकां टेस्ट करपा खातीर तेणी तयारी दाखोवंक ना. खरें म्हणजे तेणे आतां ती मुंबय पोर्टान आसा म्हटल्या उपरांत मुंबय पोर्टांतल्यान उलोवन जे स्टँडर्ड SOP जी आसा DG शिपिंगाची त्या पोर्टा प्रमाणे त्यांनी ती फॉलो करपाक जाय आशिल्ली, तो फॉलो करिना. आमचो कन्सर्न सेक्रेटरी हो ताका परत परत इन्सिस्ट करीत आसा तूं फॉलो कर, जो SOP DG शिपिंगान दिला तो फॉलो कर आनी तांकां त्या पोर्टाचेर तांकां सायन ऑफ करून दी आनी ताच्या फुडलो प्रोसेस कंप्लीट कर हो त्यांनी कंटिन्युअसली सांगला. द सेम केस वीथ द आंग्रिया, ह्या तिनूय शीप ओनर शीप एजंट्स तेंचे जे कोण आसा तांचे कडेन उलोवप सुरू आसा आनी तेंच्यांनी स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर्स ह्यो कंप्लीट करच्यो जेणे करून जाता तितके बेगीन आमचे सगळे गोंयकार भाव हे गोंयांत तांकां क्वॉरंटायन दवरपाच्यो फॅसिलिटीज आमी तयारी केल्ली आसा. तेंच्यांनी जाता तितके बेगीन येवचे. तारवटींक क्वॉरंटायनाची फुकट वेवस्था करची म्हूण बीजेपीचो आमदार मागता. CMाक ऑलरेडी हांवें उलयलां जे ऑल कंपनी ज्यो आसा ज्यो बऱ्यो मोठ्यो आसा ते आमगे तारवट भागांत ते फ्री क्वॉरंटायन कोताय विदाउट कॉस्ट. सो दुसरे कंपनी फ्री करपाक रेडी नाय तांकां दिवपाक आमगे तारवट्यांक. सो ते आमगे गव्हर्मेंटान CMाक आमी सांगिल्लां तांकां पासत कितें तो तांकां फ्री दिवपाक हें कर म्हूण. कित्याक हो कंपनी हो दिताय वो दिनाय तांकां पासत तांकां कितें तेवूय त्रास पडो आसा आमकां खबर आसा आनी तांकां फ्री क्वॉरंटायन करून आनी ते गोंयांत म्हणून. गोंयच्यान भायर वचूंक फॉरेनरांक चार्टर्ड विमानां आसात, गोंयकारांक परत हाडूंक कित्याक ना काय म्हूण तारवटींचे फामिलीचो सरकाराक प्रश्न. Right now, CM also is completely blank, I can say. Even he is not answering anything, nothing. NRI department was actually for the, chartered flights to put up. If you are telling we have to put near CM, I mean you all are given our departments to speak on it. So when are the chartered flights going to start? Okay, when here flights have gone to UK, why our flights can't come? The same answer is again, we will proceed, we will put it ahead, we'll put it in front of CM sir. I mean, how much you all are going to put it ahead? Yeah. Bureau report prudent. ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्युटी म्हणून कारवारा सावन 12 जाण गोंयांत येतात आनी दिसपट्टी परत वतात म्हणून बोवाळ. काणकोणकारांनी उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या कानार गजाल घाली. पोळे चेकपोस्टार वचून थंयचे टिमीकय विचारलें असल्या स्टाफान खंय गोंयांतच रावपाचें. आमदार म्हणटा पोळे सावन चोरयां गोंयांत येवंक वाट ना, लोक बेठेच बोवाळ घालतात. माल येरादारी मात वाडले इतली खरी. ते बरोवन आमकां आज पळयतर आमचे आज कलेक्टराक डेप्युटी कलेक्टर मेळपाक गेल्ले. बाबा ह्यो गोश्टीची मजुरी मुखार आयला काय विचारपाक. तेणी आमकां सगळें सांगलें ना. तो म्हणटा ताका अजून खबर ना. तो म्हणटा आपूण इन्वेस्टिगेशन इन्क्वायरी करून सांगता म्हणटा. आनी तो हांगा ड्युटी करता आसतना जेन्ना ड्युटी करता गव्हर्मेंटाची बॉडी तेणी करपाक त्याच जाग्यार रावप रेसिडेंशियल. हो हांगा ड्युटी करता रातचो कारां वयतालो.
आनी शेनवारा हुबळी वयतालो मागीर हो आतां खंय खंय वचून पट ड्युटी येतालो आनी हांव एकटे ह्या बेजबाबदार ऑफिसरांक विचारता तुमकां कशें कळ्ळें काय म्हणटा तो एकटो कारवारचो ऑफिसर्स गोवा बोर्डाचे गोडरी जे ड्युटी घातला तेणी कसो त्या वटेन वचूं शकता आनी कसो ह्या वटेन येवं शकता फाटीं आमगे काणकोणचो एक रिपोर्टर घेटी त्या वटेन गेलो ताका होम क्वॉरंटायन केलें आनी हो ड्युटी करता ऑफिसर हांगा गोवा गव्हर्मेंटाची तो कारवार वयता फॅमिली मेळपाक हुबळी वयता परत कारवार येता परत बॉर्डरी येता परत ऑफिसां वयता त्या स्टाफाक मेळटा आनी ह्या मनशाक समज कितें जालें आसल्यार कितें जावपा आसलें तुमच्या म्हायती प्रमाणे जे म्हायती आमकां स्वता हांगा काम करपी लोकांनी दिला कमीच कमी 8 ते 12 लोक असे आसात जे डेली येता कर्नाटकांतल्यान हय कर्नाटकांतल्यान येता वता आनी फक्त नांवा पुरती जाता एक थर्मल गन घेता तांचो बॉडी टेम्परेचर पळयता काबार म्हाका दिसता खंय तरी आतां ह्या परिस्थितीन जेन्ना कर्नाटकांतल्यान जावं महाराष्ट्रांतल्यान जे मनीस आमचे मदीं येता तांचे प्रॉपर कोरोना टेस्ट जावचो कोविड-19 टेस्ट जावचो आनी मागीर तांकां भितर इतले मजगती आमदार इजिदोरान पोळे बॉर्डरी वेल्या 8 वाटांची पळोवणी केली सगळ्यो वाटो खंय बंद चोर वाटो नात मात ट्रान्सपोर्टेशनाक लागून खंय गर्दी वाडटा हांव अजय सगळे आमचे पंच म्हणून आमी त्या रेल्वे वचून चॅक करून येयले सगळ्याचे बाबा जागे आहा तितले इंटॅक्ट क्लोज आसा पुलीस एक्स्ट्रा फोर्स लायलो आवाज आसा म्हणून पूण तरी आसतना कांयच आमकां गमोंक ना की बाबा कोणी भितर सरता पयले एसेन्शियल म्हणून आहले म्हणजे थोड्योच गाडयो भितर सरताल्यो ज्यो बाबा गरजेक आसा पळय त्यो आयज ट्रान्सपोर्टेशन हे वर्ड यूज करून तेमी नॅशनल हायवे ही परमिशन दिलें म्हूण त्यो गाडयो खूब दिसले आनी घोडये लोकूय दिसतलो कित्याक जेन्ना फर्स्ट टायम जेन्ना एलावड जालें की गाडयो सोडच्यो म्हूण तेन्ना गर्दी जावंक लागली चॅकपोस्टार पूण जेन्ना आमी आतां फायंड आवट केलें त्या गाडयांचे जे कोण लोक भितर येता तांकां अमकेच दीस हो वरां दिल्ले आसता भितर सरप आनी परतून भायर सरप ह्यो भरपूर ज्यो गाड्यो भितर सरतात त्यो मातश्यो रिस्की अश्यो कित्याक आमच्या शेजारी स्टेटींक भरपूर कोरोनाचे पेशंट आसात सो आमचे तशी चेकिंग सिस्टम ना प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक रोखडेच परत मेळया केळवाडे 70 भेंडे तवशीं मिरसांगो घोसाळीं असल्या भाजयांचे मळे रोवपी मळेकारांचो लॉकडावनांत लोकांक मोठो आदार लॉकडावनाचे निमतान हॉर्टिकल्चर तांची गांवांत भाजी घेवंक पावले मात रेट सापूच उणे पयशे खंय 3-4 म्हयने उपरांत हो कसलो कारभार काय म्हूण मळेकारांचो प्रस्न वेल्यान शेतकी खात्याचो कसलोच आदार ना खासा रिपोर्ट फाटली 10-15 वर्सां जाली केळवडे 70चे शेतकार ह्या मळ्यांनी भेंडे घोसाळीं तवशीं मिरसांगो तांबडी भाजी असलें पीक काडटात इतलो तेंप तांकां भाजयेक मार्केट सोदचें पडटालें लॉकडावनाचे निमतान भाजी घेवंक हॉर्टिकल्चर गांवांत पावले खरे मात असलो वेव्हार कोणाकूच परवडपाचो ना लॉकडावन जाल्यार तेंच्यांनी हांगा येता ते आनी आमकां दर ना फक्त 15 रुपया 35 रुपया किलो भेंडे विकता आमकां चडान चड एक 40 to 45 तरी मेळपाक जाय रे दर उणो तो उणो हॉर्टिकल्चराचे पयशे पडपाचे 3-4 म्हयन्यांनी आता तुमचे सध्या लॉकडावनान भेंडे व्हरता पण पयशे ना पयशे 3 म्हयने मेळटा आमी सगळे आता काय खावपाचा म्हणजे आमकां इल्ले बाजारात घेवन बसचें पडला पोटाक नाका आमकां आमी पोटाक काय खावपाचा आमकां आनी कोण जोडणारा आमचो कोण ना लॉकडावन जाला तेन्नाच्यान ते बंदच जाला न्हू बाजार थंय आतां आमकां सकाळी वचपाक जायना म्हणून आमचे हाल जाले मळेकारांक शेतकी खात्याचो खंय कसलोच आदार ना बी ना सारें ना मळ्यांक वखद पाण्याचो कसलो आदार पयलीं दिताले ते पूण बरें जायना आसलें ते बी आनी हें आतां वयरसून हाडटा पळय ते हेका कीड जाता म्हणून पाड जाता जाल्यार हें बी बरें आसलें कालोच आतां आमचो विनय गांवस म्हणून भुरगो आमचो तेणी कोणाक तरी एग्रीकल्चर ऑफिसराक कॉन्टॅक्ट केले दुसऱ्या दिसाक ते हांगा येयले 2 जाण वाळपयसून बरो येयले अशेंच तो येयलो तेंच्या वांगडा अशें आमकां सांगलें आनी खंयच्या दुकानार मेळटलें वखदां ती सांगलें दुकानार वखदां मेळटलें म्हणून हें सांगता आमकां हेंच्यांनी उपलब्ध करून आमकां दिवंक जाय न्हू वखद बेळगांव वचून बियाणे सगळे बेळगांव वचून हाडटा काय आमकां एग्रीकल्चर कसलो फायदो ना काय दिना ते लागांक सुरवात जालो तेन्ना कीड जाली 2-3 भाशेची कीड एक धव्या रंगाची एक हरवी एक बारीक सूत कशी एक मोठी आनी ही अशी जाली आनी ते भेंडो येयल्लोच न्हू ते भेंड्याक असो वांकडो जावन आतां कीड लागता
किडीक लागून असो जालो काय कसलो रोग जालो तो आमकां म्हणून कळना न्हू कित्याक लागून जालो तो. आमचो इमिजिएट डिमांड आहा तो आमकां हे जे भेण्यांक कीड लागला तांकां आमकां कितें तरी पेस्टिसायड उपलब्ध मेळोंक जाय. तेंच्यांनी नांवां सांगली म्हणून जायना, ते खंय मेळटा पण ते अवेलेबल कशे आसतले ते कळोंक जाय. ते तुमी हांगा येता आनी वाळपयन मेळटा, खंय मेळटा, शॉपाची नांवां सांगता, तुमी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान ते उपलब्ध करून दिवंक जाय. गोंयकारांक फळभाज्यो पिकोवंक उर्बा दिवंक तांच्या उत्पादनाक मार्केट दिवंक म्हूण हॉर्टिकल्चर महामंडळ सुरू केल्लें. तें सोडून हॉर्टिकल्चरान बेळगांव, कोल्हापूरचे ट्रेडींग धरलें. वर्सां जालीं हेंच चल्लां आनी वेळ प्रसंग आयलो तेन्ना गोंयकार मळेकारा कडेन 3-4 म्हयन्यांच्या उदारीचो धंदो कोण आनी कित्याक पातयतलो. प्रुडंटा खातीर केळावडे 70च्यान विश्वनाथ नेने. उसाचे पयशे अजून उसकारांच्या हातार पडिल्ले नात. बॉल्सांत दमडी नासतना लॉकडावन कसो धुकलपाचो, फुडल्या सिजनाची तयारी कशी करपाची काय म्हूण सांग्यावेल्या उसकारांचो प्रस्न. सांग्यार खंय फक्त 20% उसकारांक पयशे मेळ्ळ्यात. उसकार तोंड धापून आसात म्हूण सरकारान गैरफायदो घेवचो न्ही म्हूण बीजेपीच्याच आदल्या आमदाराची शिटकावणी. आतां मेळ्ळीच ना, 20% लोकांक मेळ्ळ्या आनी तेणी म्हणलें आमी पयशे घातले म्हूण, पण आमच्या शेतकऱ्यांक कोणाक पयशे मेळना. टोटल कितले शेतकार आसा? टोटल शेतकार आमचे 950 संजीवनीचे आनी आमचे एक सांगी भागांतले आमचे संस्थेतच संबंदीत आमचे बरोबर आहा ते 500. 500 जाणां आपले 20% मेळ्ळ्या म्हणटात. हय 20% मेळ्ळ्या. आमची 40 शेतकारांक पयशे. 1 ते 15 तारीख घातला तेका 25 तारखे पेमेंट जातालो आनी 15 ते 30 तारीख घातला तेका 12 तारखे पेमेंट जातालो, शुअर जातालो. पूण अंदू तशें जालो ना, अंदू तोय पेमेंट मेळना. सो शेतकाराक खंयच्यानूच पयशांची हें आयलें ना आनी टायमार जो दिवपा जाय तो दिलो ना. सरकारान उसकारांचे टना फाटल्यान 3600 रुपया बेगोबेग फारीक करचे म्हूण बीजेपीचो थंयचो आदलो आमदार मागता. म्हणजे आतां ऊस कापणी काबार जावनूय 3 म्हयने जाल्ले आसात आनी तातूंतल्या फक्त 20% लोकांक 1/3 तांचो इन्स्टॉलमेंट मेळ्ळो आसा. म्हणून सरकारान ह्या भ्रमान रावचें न्ही की शेतकरी शांत आसात. लॉकडावन जाल्लें आसा आनी ह्या काळा भितर अत्यंत गरजेचें. लॉकडावन जालें म्हणून पावस पयस वचचो ना, पावसाच्या पयलीं हें पीक वयर येवपाक जाय. हाचे खातीर सरकारान ह्या शेतकऱ्यां कडेन लक्ष दिवप अत्यंत गरजेचें आसा. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक. वाळपय 108 स्टाफाची लॉकडावनात तुस्त करपाची कामगिरी. 108च्या स्टाफान एक गुरुवार बायलेक म्हापशें जिल्लो हॉस्पिटलांत व्हरतना वाटेर अस्नोड्या जुळ्याची यशस्वी डिलिव्हरी केली. स्टाफ नर्स निलिमा सावंत, ATS सीमा परीट आनी AMT श्रीधन कोडणेकार 108चेर आशिल्लीं. जुळीं भुरगीं आनी तांची आवय फीट आसात. आरोग्य मंत्र्यान सोशल मिडियार टिमीची तोखणाय केली. मोल्या शिगांव कार्यामळार बिबट्यान राती पाडूक मारलें. शिगांव वाठारांत हो बिबटो गोरवां, सुणी आनी बोकडांय उखलता. शिगांव वाठारांत बिबटे वाडल्यात. रानां खात्यान लुकसाण भरपाय दिवची, बिबट्याचो कसो तरी बंदोबस्त करचो म्हूण लोक मागता. राती आमचे पाडकाक हाका 1.5 वर्साचे पाडूक बिबटी वागान काय कसली वागान खबर ना, पूण वागान खाल्लं तेका. हांगा गवटेक धरले आनी तेका मारून उडयले हांगा. अशें हांगा वाग भरपूर जाल्ले आसा शिगांव गांवान. आनी आमचे गोरवांक रानां गेल्यार रानां पळोवन येता, गोरवां रानां रावना आनी अशी मारून उडयता तेंकां. आनी तेका कितें फॉरेस्टान कितें करून आमची लुकसाण भरपाई आमकां दिवपाची. हय, लोकांक कुत्रे व्हेल्या आनी सायडीच्या गांवां अशे हे बोकडां येयल्या. सोमारा म्हापशेंचे मिलाग्रीस सायबिणीचे फेस्ताचे मीस जाले. लॉकडावन जमावबंदीक लागून फेस्ताचो आनी फेस्ताचे फेरयेचो दबाजो हे फावट ना. शिरगांवां लईराईचे जात्रे बरोबर मिलाग्रिसाचे फेस्त जाता. हरशीं ह्या फेस्ताक आनी फेस्ताचे फेरयेक मोठी गर्दी जाता. मात लोकूय व्हडलोसो अंदू दिसलो ना. म्हापशें मिलाग्रीस सायबिणीचें फेस्त. Good services that the frontline warriors are giving today towards the patients of COVID-19. I wish one and all the peace and joy and salvation that our risen Lord has brought unto us. God bless you all. We have not been able to celebrate the feast of our beloved Milagris Sabini. But nonetheless, I sakai miss zalele asle, and I would like to thank all the people of Mapsa and Bapdes and all over Goa for cooperating and staying indoors.
हाजे हिसपान एक लोकांक आतां इतली वर्सां जाता फेर बी म्हणून म्हापशेचो मिलाग्र सायबिणीचो फेर थंय फामाद 10 दीस चलताले फर्निचर घेवंक आनी कितें घेवंक म्हणजे लोक तितले इनवॉल्व जाताले. इतल्यान ह्यो खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबूक, प्रुडंट ॲप, टाटा स्काय, जिओ TV ॲप, प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. फॉलो प्रुडंट, स्टे होम, स्टे सेफ, पळयत रावत प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.